फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी ऑफ द हिंदू क्रिमेटोरियम मुस्लिम कब्रस्तान आणि एनिमल शेल्टर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता। पहिली म्हणजे म्हाका दिसता आज जो फाउंडेशन स्टोन आमी घातलेलो आसा एक सांतिनेज एरियेन म्हाका दिसता एक बरो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा। खरें म्हणल्यार 8 काय 9 वर्सां पयलीं सुरू जाल्ले आनी हेजे जे खरे शिल्पकार आसा बाब आमचो सदू ठाकूर बाब अवधूत आंगले बाब आणि हेजो आर्किटेक्ट बाब राहुल कुलकर्णी सॉरी देशपांडे हे खरे हेजे शिल्पकार आसा। एक इन्सिडंट तुमकां सांगता म्हणजे सदू बाबाची कशी प्रेरणा आयली हेका हें करपाक। साई बाबाची पादुका कामपाल ग्रावंडार 8-9 वर्सां पयलीं आयल्ल्यो आनी सगळो खर्च काडून एक सदू बाबा तेंचे कडेन कमिटी कडेन एक 8 काय 9 लाख कितें तेंचे कडेन पयशे सेवींग उरले आनी तेन्ना आमचो पार्शेकार विवेक पार्शेकार तो सुडाचो आसलो आनी अशी डिस्कशन जालें की बाबा 8-9 लाख आमचे हिंदू ह्या आमच्या स्मशान भुमीक एक कितें तरी बरें काम थोडे 8-9 लाख कितें जाता जाल्यार करुया म्हणून म्हणजे अशें बारीक बारीक करचें न्ही सामकेंच अपग्रेडेशन करुया म्हणलें। मनोहर भाई आमचो तेन्ना ओपोजिशन लिडर आसलो तांकां मेळ्ळें सदूबाब तांकां वचून मेळ्ळो अवधूत बाब आसा थंय मेळ्ळो वचून तेकाय तेणें सामकी मान्यता दिली। तेणें सामकें लेटर केलें अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक की हो प्रोजेक्ट बेगींतल्या बेगीन घेवचो म्हणून इस्टिमेट तयार जालो 5 कोटीचो। मागीर एक अशें आयलें की मनान आमच्या सगळ्याच कावन्सिलर मनान सगळ्यांच्या अशें लोकांची मागणी प्रमाणे की आमी जर हिंदू हें करतात जाल्यार आमची कुशीक जी आमच्या मुस्लीम भावांची हें आसा कब्रस्तान आसा आनी प्लस जी आमची क्रिश्चनाची हें आसा ती अपग्रेड करची म्हणून आयज हे सगळें काम स्टार्ट जाल्लें आसा। आमचो गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर भाई पर्रीकर हांच्या आशिर्वादानच हें सगळें काम जाता। जी गोश्ट इतले तेंप जावपाक जाय आशिल्ली ती आयज घडटा। जवळ जवळ म्हाका दिसता 10 ते 12 वर्सां जालीं हाजेर सगळ्यांचो एफर्ट चालूच आसलो। आमचो एक्स मेयर सुरेंद्र फुर्तादो तशेंच आमचे अवधूत बाब आंगले आनी तशेंच आमचे सदू ठाकूर पयलींचे सगळे कॉर्पोरेटर यांचे सगळ्यांचे एफर्ट चालूच आसलो। तशेंच आमी हांगा फाटल्या वर्सा काही मिटिंग्स जाल्यो हेच्या बद्दल आमच्या हिंदू स्मशान भुमी बद्दल आमचे मिटींग जाली आमचे आंगले बाबा बरोबर। ताणें जेन्ना हें प्रेजेंटेशन पळयलें प्लॅन्स पळयले ताणें आमकां फुडें वचून आमी सांगितलें आमी आयज एका विशिश्ट पावंड्यार पाविल्लो पळयता आनी तातूंत खूब जाणांचें कंट्रिब्युशन ताणें मेन्शन केलें। म्हणून आज आमचे रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर बाब रेगो म्हणजे तेन्नाचे म्युनिसिपल इंजिनियर ताजे नंतर आमचो आदलो आमदार आनी सर्गेस्त बाब JB गोन्साल्वीस हांचें कंट्रिब्युशन आनी डेफिनेटली ताज्या फाटल्यान सगळ्यांनी केल्ले हे प्रयत्न म्हाका दिसता आयज फळाक लागल्या। एक दीस सदुगेर च्याक गेल्लो आनी तेन्ना सदून येदी व्हडली फायलच म्हज्या समोर दवरली की बाबा येदी व्हडली फायल जाल्या हाजी आनीक फुडें फायल मोठी करतले काय मोठी फायल जावचे पयलीं आमी फाउंडेशन स्टोन घालतले हो ताजो प्रश्न आशिल्लो। आनी ताज्या नंतर हांव अवधूत बाबाक मेळ्ळो ताज्या नंतर प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट राहुल बाब आनी कित्येक वर्षाचे परिश्रम एक फायनली वर्क ऑर्डर दिवन काम चालू जालें। म्हणजे 2 शब्द थांबयतना तुमचे कडेन एक मागणी करता एक मना काळजांतल्यान मागणी करता की हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरतना आमी एक पॉझिटिव्हिटी घेवन फुडें व्हरया। हो एक पणजेकाराचो ताळगांवकाराचो प्रोजेक्ट म्हणून आमी आमच्या हातान घेवया आनी बरो प्रोजेक्ट जातलो हाजेर लक्ष केंद्रीत करून सगळ्यांक कॉन्ट्रॅक्टराक CCPक आमच्या प्रोजेक्ट आर्किटेक्टाक मदत करून हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरया। अत्यंत गरजेचो असो कार्यक्रम आणि अत्यंत गरजेचो असो एक प्रोजेक्ट ह्या भागान आयज तेचे फाउंडेशन स्टोन जाला आणि ह्या फाउंडेशन स्टोनाक येवच्या पयलीं सिद्धार्थान म्हाका 2-3 वेळा जेन्ना इन्वायट केला सांगलें तेन्ना आनी एक फर्टिलायझर आनी गार्डनाचें फंक्शन काही कारणाक लागून हांव पणजी चुकलो पूण सिद्धार्थाक सांगला हे फावटी हे कार्यक्रम हांव कसोच चुकोवचो ना कारण हो कार्यक्रम आनी हे फाउंडेशन स्टोन हेच्या नंतर जी वास्तू हांगा तयार जातली ती वास्तू आमकां प्रत्येकाक खंयच्याय धर्माक आसो म्हणजे आयकून बरें दिसलें की हेतून मुस्लिमांचे कब्रस्तानय आसा कॅथलिकांचे एक बरियर ग्राउंड आनी प्लस आमची हिंदूंची स्मशान भूमी हे तिनूय धरून प्लस ख्वाजा समाज लिंगायत हे सगळ्यांचे जॉईंट करून एक बरो प्रोजेक्ट सिमिलर ग्राउंडाचेर ह्याच विचारान असोच एक प्रोजेक्ट
आमच्या मुरगांव मतदारसंघात हांव बरो व्हडल्या पैकी म्हणजे ही तुमची जागा कितली आसा म्हाका खबर ना, पण आमची ती जवळ जवळ 12,000 स्क्वेअर मिटर जागो, त्या जाग्यात तिगांयचे इक्वल पयलींच्यान डिवायड केल्ली एरिया, तितून एक बरो प्रोजेक्ट, सुंदर प्रोजेक्ट केला. म्हणजे कोणी कंपेर करतना मडगांवचे म्हणटा किंवा कोण सावड्ड्या खातीर बरी बांदल्या म्हणटा क्रिमेटोरियम. म्हाकाय बी उमेदीन सांगूंक सोदता की आमच्या भागांतली जी बांदतात ताका आनी एक्स्ट्रा इल्ले स्पेशल तेचे हें आहा इम्पॉर्टन्स. म्हणजे ती ज्या भागार बांदल्या जाल्यार ती एक अशा एरियाचेर बांदल्या की थंय पयले फावट जेन्ना कंप्लीट जाताना आनी चालू आसतना गेलो, सगळ्या धर्माच्या लिडरांनी थंयचे जे लोकल्स आमचे कोण आसता तेंच्यांनी म्हाका एक सांगलें की मिलिंद कितें रे सारको एअरपोर्ट कसो मरे.